सांगता मेळ्या संतोष भरीत काळजांत तुका हसिता तुझे मरण जीवन पूण आमी समरता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी मागेता सोम्या जेजू क्रिस्ता सोडबंदारा उपकारांच तुझ्या अर्घां दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केला कुर्साच्या मरणांत हांव जिवीत दिला सोम्या तुझ्या नांवान आमी सांगता मेळ्या संतोष भरीत काळजांत तुका हसिता तुझे मरण जीवन पूण आमी समरता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी मागेता। एक घडीभर आमी बसया मोगाच्यानो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी आमी सच्या भोव पवित्र बलिदानाक मोगाचो येवकार मागता देवान पात्रोन सांता मारिपात सांजूद उतात देवा मारिपात केल्ल्या सर बरेपणाक अर्गां दिवन एमिसाचें बलिदान भेटयता फेलिक्स रेशमा बिंटो पालिमार सियोना डिसोजा ताच्या जल्मा दिसा संदर्भी नित्य दरवाडो मेटिल्डा रेगो किरेम सचिन फ्रेनेशा हाराण्णा पलाडका संतान फेर्नांडीस किन्निगोळी लविना सेरावो किरेम जेरोम लोबो सुरतगल आयरीन डिसोजा नित्य दरवाडो लेस्टर सिक्वेरा मोडबिद्री वायलेट हाराण्णा मोडबेळ्ळे मॅग्नेश जानेट मोरा मुंबई जॉन मिनेजस आनी कुटामो ऐरोळी थाने मुंबई मिल्ली डिसोजा मुंबई हॅरी गोन्जालिस आनी कुटाम बँगलोर ब्रिजी डिसोजा लानफुल वाडो शरल आनी एडविन डेविड नावी मुंबई स्टॅनी डिसोजा आनी कुटाम निड्डोडी प्रत्येक ते सवं बसोद मीस भेटयतात जोझफ साल्डाना किरेम हिल्डा मस्करेनस किरेम जोझफ बॅन्ज मुंबई फेल्सी डिसोजा हॉस्पेट पिलोमिना रोशन रियानाच्या बऱ्या भलायके बसोद मागून हें बलिदान भेटयतात रिमा डिसोजा बोळकुंजे तशेंच देवदीन काश्मीर आनी तेरेजा लोबाच्या आत्म्या बसोद मीस भेटयता जस्मिन बॅन्स मुंबई देवदीन रोजी डिसोजा आत्म्या बसोद मीस भेटयता वायलेट डिसोजा किन्निगोळी देवदीन डेनियल बर्बोजाच्या आत्म्या बसोद मीस भेटयता डायना बर्बोजा मदर तेरेजा वाडो ह्या सर त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची त्या सवां मागणी सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया। आज आमी प्रत्येक जावन तरण्या काजारी जोड्यां खातीर मागता 1 ते 5 वर्सां भितर काजार जाल्ल्या त्या जोड्यां खातीर मोगाचेनो जर तर ती जोडी हांगासर आसात तुमी तुमचे खातीर मागा आनी आमी उरिल्लीं आमी तसल्या जोड्या खातीर आमी मागया। फाटल्या 5 वर्सांनी तुमी कोणायच्या काजाराक गेल्ल्यात कोणायच्या काजाराच्या संभ्रमान वांटेले जाल्ल्यात कोणायक मागता म्हूण सांगला त्या सकट जोड्यांचे कितलीं नांवां उडास येतात त्या जोड्यांचो उडासा काडात मती तांचे खातीर आज आमी विशेश तरान मिसा वेळार आराधना वेळार आमी नव्या वेळार मागया सुमी तांणी घेतिल्लो बेस स्विकार केल्लो तो साक्रामेंत मोरा पर्यंत जिवंक तांकां कृपा आदार दिवं दी तांकां दोगांयकी सांगाता दवरून दी म्हणून आज आमी विशेश तरान ह्या सकट जोड्यां खातीर आमी मागया उबे रावया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो। ग्रेस काय 4 दिसांची आनी ती ग्रेस काय जर 4 दिसांच्या ग्रेस काय खातीर देवाक हांव सांगता जाल्यार या ती ग्रेस काय देव करून काण घेता जाल्यार ताचे वर्ते पिशेपण दुसरें ना। त्या खातीर आज म्हाका देवान दिल्ली ग्रेस काय ती बऱ्या तरान सांबाळूंक आनी ताचो फायदो जोडूंक फायदो जोडचो म्हळ्यार म्हजेच खातीर न्हय बगार पेल्या खातीर फायदो तो करूंक आमी प्रयत्न करया। हे मिसाचें बलिदान आमी फोत बरी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सरपददार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बडो अपराध या पसत सदां संवकार ब्रेक
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, दरनूत सांजूत ताद्दे वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बवर्तान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशें आखे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सुमयां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोय आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता तिराच्या फुडाऱ्याक सांग. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तुजें काळीज गर्वान भरिल्लें देखून तुवें म्हळें हांव एक देव. दर्या मदें देवाच्या सदरेर हांव बसलां. जरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. वय तूं दानियेला प्रास अदीक जाणार. कसोच गुटूर तुजे थावन लिपोन ना. तुजे जाणवायेन आनी तुज्या गिन्यानान तुवें जायती ग्रेस्तकाय जोडल्याय. तुज्या भंडारांनी तुवें भांगाराची आनी रुप्याची रास केल्याय. व्हड जाणवायेन तुवें वेपार करून तुजी ग्रेस्तकाय तुवें वाडयली. आनी तुजे ग्रेस्तकायेक लागून तुजें काळीज गर्वान भरलें. देखून सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. देखून हांव तुजे विरोध सगळ्या राष्ट्रां मदें अति निश्ठूर आसात त्या परक्यांक धाडटलो. ते तुजे सुबीत जाणवायेचेर आपली तलवार उखलतले आनी तुजें वैभव बसयतले. ते तुका फोंडांत उडयतले आनी दर्या मदें एक क्रूर मरण तूं मरतलोय. तुजो जीव काडटल्या मुखार हांव एक देव अशें म्हणटलोय ना. तुजो संहार करतल्याच्या हातान तूं फकत एक मनीस आनी देव न्हय. तूं फरक्यांच्या हातान पडून सुन्नात करूंक नातलेल्यांचें मरण मरतलोय. कित्याक हांव उलयलां म्हणटा सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. मरण धाडटा आनी जीवन करता तो हांव एकलोच. मरण धाडटा आनी जीवन करता तो हांव एकलोच. हांव तांकां पिटो पिटो करता अशें हांवें म्हळें. मनशां मरलो तांचो उगडास आळवण सोडता. पण दुस्मानाच्या केणपाक हांव भियेलो. तांच्या दुस्मानांनी सूख समजूंचे नाका.
मरणाची तो दया करतलो. मरण धरता आणि जीवन करता तो हांव एकलो. मरण धरता आणि जीवन करता तो हांव एकलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कितलो वर्तो ग्रेस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळ जालो, कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस्त करच्याक. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तो वळ जेजू आपल्या शिसा लागी म्हणालो, सत हांव तुमकां सांगता, ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राजांत रिगोवंक कठीण कश्ट मारतले. परत्यान हांव सांगता, एक खरें तरी सुयेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गींच्या राजांत तितले ससारायन रिगोवचो ना. इतलें आयकून ताचे शीस ताटक्क जाले आनी म्हणाले, तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणें? जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक सर संगती साध्य. तितल्यार पेद्रू उलोवन म्हणालो, आमी पळय सक्कट सांडून तुजो पाटलाव केला, आमकां तर कितें मेळटलें? ताका जेजून जाप दिली, सत हांव तुमकां सांगता, नव्या जिवितांत मनशा पूत आपले महिमेच्या सिंहासनार बसून आसतना म्हजो फाटलाव केल्ले तुमी 12 सिंहासनाचेर बसून इस्रायलीच्या 12 कुळयांची नीत करतल्यात. ह्या शिवाय जाणे म्हज्या नांवा पसत घरदार, बाबा भयणीक, आवय बापायक, भुरग्यां बाळांक आनी बुयबाट सांडलां, ताका 100 वांट्यांनी पाटी मेळटलें आनी तो सस्नीक जिवीत जोडटलो. पूण सबार जण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता. एक ग्रेस्त मनीस एका देशांत आनी तो मोर्नाचे थंडीर पावलो. ग्रेस्त म्हळ्यार ताचे तितलो ग्रेस्त मनीस दुसरो कोणीय नासलो त्या देशांत. आनी ताचे कडेन मोलादीक वाजरां, मोतयां आनी तशेंच भांगाराची वॉचां आनी असल्यो वस्तू दुसऱ्यां कडेन नासल्यो सक्कड ताचे कडेन आसल्यो आनी त्यो ताच्यो म्हणलें व्हड ताका हांकार म्हणयत, गर्व म्हणयत ताका आसलें. आनी निमाणे मोर्नाच्या तणीर तो आसता आसतना ताच्यो ह्योच मोलादीक वस्तू ताच्या नौकारान ताचे सरशीन हाडल्यो आनी ताच्या मुखार दवरल्यो. आनी तें पळोवन तो मनीस त्याच वस्तूंक पळोवन ताटक्क जालो आनी म्हणालो, ह्या देशांत ताका मोल आसलें, ह्या देशांत मोलादीक वस्तू त्यो जावन आसल्यो, ह्या देशांत हांवें ताचो मस्त मोग केल्लो, पूण त्या देशांत ताका कितेंच मोल ना. त्या देशांत ताका कितेंच मोल ना, त्या खातीर म्हाका ताची गरज ना. मोर्नाच्या वखता या मोर्नाच्या तणीर त्या मनशान रियलायज केलें, या ताका ताचें बोगाप तें जावन आसलें. येदो मुसर हांवें मोग केल्ल्यो वस्तू हांवें येदो मुसर
जागृतायेन राखुल्ल्यो वस्तू आज तावन त्यो खंयच्याकी गरजनात आनी त्यो म्हाका गरजनात म्हाका ताची गरज ना आनी त्यो म्हजेतान तुमी काडून व्हरयेत आज मोगाच्या बाबा आनी भयणी आमचे कडेन ग्रेस्तकाय आसूं पुरो देवाच्या जाग्यार त्या ग्रेस्तकायाक आमी बसयलां जावं पुरो तिराच्या त्याच मुखेल्यांनी बसयल्ले बरी तिराचे मुखेली त्या समुद्राचे मोदें सिंहासनाचेर देवाच्या सिंहासनाचेर ते बसून आसले आनी तांणी चिंतलें आमकां सोडल्यार दुसरे कोणूच ओडनात म्हणून पूण देवान तांकां कितें गरज आसा तें एजेकियल प्रवादी मुखार सांगलें आनी सांगलें तुमचे दीस येतले आनी त्या दिसा तुमकां जिवेशी मारतले आनी तुमकां नांव नातले बरी ते करतले आनी तुमी खंयच्याकी गरज नातले बरी जातल्यात आनी तुमकां त्या फोंडांत ते घालतले तुमी येदोळ चिंतलें ह्या सिंहासनांतल्यान हांवें सकड राजभार सरयत म्हणून पूण गरज ना आनी तुमकां साथ दिना आनी त्या खातीर तुमी मोरतेल्यात हें पयलें वाचप आमकां सांगता ग्रेस्तकाये विशयांत ह्या आडंबरा विशयांत आमकां तें सांगता आनी आज मोगाच्या भाव भयणीनो ह्यो वस्तू आमकां थोड्याच दिसांच्यो ताका सोडल्यार त्यो आमच्या मरणाच्या वेळार आमकां कांयच उपकाराक त्यो पडनात आनी आमकां आमचे कडेन त्यो आसल्यारय आमचे तान त्यो काडून व्हरतात विल्फीचे एक पद आसा 4 दीस ह्या संवसारान तुका म्हाका नारा धाडला रे रचनारान मनशा वेसार येताना हाडूंक ना वेताना व्हरोंक ना जिवी जातारी तें एका दिसान घडयेक अवकाश ना उस्वास उसळटाना पाटी पळय नाका कांय फायदो ना ती हकीकत मनशाच्या जिवनाची हकीकत ती जावन आसा जोब पत्र्यार्कांत आमी सांगचें जाल्यार जोब पत्र्यार्काक हर एक ग्रेस्तकाय आसली भुरगीं मळां आसलीं आस्त बदीक आसलें सक्कड आसलें सक्कड तें ताचे तान काडून व्हरतात आनी सक्कड काडून व्हरतात सक्कड नाश जाता आनी ताचे म्हणलें आसलें ताची भलायकी ती पाड जाता आनी त्या वेळार ताणें सांगलें उतरां आमकां हर एकल्याक सहजल्लीं जावन आसात ती जावन आसात नेकेड आय केम फ्रॉम माय मदर्स होम नेकेड शॅल आय रिटर्न गॉड हॅज गिवन गॉड हॅज टेकन अवे ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड देवान दिलें देवान वेलें देवाचें नांव पवित्र जावं हांव उगतो ह्या संवसारांत आयिल्लो आनी उगतो वेतलो कोणाकी खंयचेय आडल्लें ना त्या संवसारांत येताना आनी व्हरोंक ना तुमी चिंतात आतां भांगार घालात चैनी घाल्यात दोन आनी खाणाक बरी भांगार घालात आनी तशेंच तुमच्या बोटांक मुदयो घाल्यात पांयाक पांयजनां घाल्यात आनी त्या पांयजनांची आनी त्या मुदयेची त्या खाणाच्या घाल्ल्या भांगाराची आनी तुमच्या गळ्यांत घाल्ल्या चैनीची कोणाकी मोल ना मोल आसा दुसऱ्यांक तूं मरच्या वेळार तुज्या गळ्यांतल्यो त्यो चैनी तुवें मोगान सुरंगार आयिल्ल्यो आनी तुवें कश्टांनी जोडिल्ल्यो त्यो चैनी तुजे तान ते काडून व्हरतले आनी तुज्या कानाची ते भांगार तुका सोबाय दिताली ते तुजे तान काडून व्हरतले तुज्या बोटाच्यो मुदयो सयत तुज्या बोटाक दवरचे नात तुज्या पांयांची पांयजनां थंयसर आसची नात हें सक्कड काडून व्हरतले आनी जोब पत्र्यार्कान सांगले बरी हांव उगतो ह्या संवसारांत आयिल्लो ह्या नागडो ह्या संवसारांत आयिल्लो
आनी ना उगतो हांव ह्या संवसारांत येतलो. देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव सदैव जावं, देवाचें नांव पवित्र जावं. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, हे आमकां आयकत आसतना हें सदांचें आबा हें बायबलांत बरोवन घालां तें जॉबाक सांगलें, पूण आमकां हाची कांय गरज ना. पूण भांगर घालन ग्रेस्कायेन आमी जर तर आमचे ग्रेस्काय बिरयता जाल्यार त्या दाळा खंडीत जावन एक दीस येतलो आनी त्या दिसा म्हाकाय म्हणचे पडटलें हांव उगतो आयिल्लो, उगतो वेता, देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव सदैव जावं. आनी आज मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून सांगली आनी एक ओपार म्हाका उडासाक येता, ती ग्रेस्त पिश्याची ओपार. ग्रेस्त पिश्याची ओपार कितें थंय आसा, एका ग्रेस्त मनशाच्या जाग्यांत आस्तींत जायतें बेळें पिकलें, जायतें बेळें पिकलें आनी ताका 1000 वर्सांक जाय तितलें बेळें पिकलें. आनी त्या खातीर तो म्हणालो हांव म्हजी कोठारां मोडतलो आनी ती नोवां कोठारां बांदतलो आनी त्या कोठारांनी म्हजी कितें आसा तें भरतलो आनी उपरांत सांगतलो हाय मनशा संतोश पाव, कित्याक देवान तुका दिलां, त्या खातीर तुका 1000 वर्सांक जाय तितलें आसा मजा मार. देव कितें म्हणटलो? हत्त पिशा. तीं उतरां आसात. हत्त पिशा, आयच्या राती तुजो आत्मो तुजे तावन काडून व्हरतले, त्या वेळार तुवें बांदल्लीं कोठारां कोणाचीं जातलीं, तातूंत पुंजायल्ली ती दाणी कोणाची जातली, तुका कांय मेळाशें ना. हत्त पिशा. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ग्रेस्त जावन आसा, जावं पुरो भांगारांत, जावं पुरो मोतयांनी, जावं पुरो वज्रांनी, जावं पुरो आमच्याच भांगारांत 5-10 बोटां की मुदयो आसूंक पुरो आनी गोमट्यांत सरपळे ती मोठी चेन आसूंक पुरो आनी पांयांत पायंजनां आसूंक पुरो, ह्या हातांत बोळी आसूंक पुरो भांगाराची, ती कोणाची जातली? तुजी जातली ना, तुजी जावची नात. कित्याक ती ओडून व्हरतले त्या निमाणे पेटेंत तुका दवरता आसतना ती काडून व्हरतले. त्या वेळार तुका सांगूंक तोंड आसचें ना, म्हजी ती काडनाका, म्हाका जाय म्हणून सांगूंक साध्य आसचें ना. कित्याक ग्रेस्काय देवान दिल्ली. कित्या खातीर दिल्ली? वय तुवें जोडुल्ली, तुवें काम केलाय मस्त, दिसाच्या 24 वरांय काम केलाय आनी तुजें तें तुवें जोडुल्लें तुका संबंध जाल्लें म्हणून तूं चिंताय. पूण जर तर देवान दिलां जाल्यार तितलेंत काम केल्लें हेरांक कितें जें आसलें तें दिवंक ना. हेर थोडे जाण तुजें तितलेंत काम केल्लें आनी की दुर्बळकायेंत आसात. तर जर तर तुका दिलां जाल्यार तें खाली एका कारणा खातीर कोणा कडेन नांगी तसल्या कडेन वांटून घेवचे खातीर तुका दिलां. जर तर तूं वांटून घेनाय त्या दाळा तुका देव म्हणटलो हत्त पिशा, हें कोणाचें जातलें? आतां तुजें म्हणून तूं ताची रास करताय, पुंजायताय, पूण एक दीस येतलो आनी त्या दीस तुजे कडचें काडून व्हरतले. ताचे बदलेक तूं जिवांत आसतनाच कोण दुर्बळे आसात, कोण धाकटे आसात, तांकां इल्लें वांटून दिने, तांकां इल्लें दिने. ते 3 जेवणां नासतना थंयसर उपाशी पडून आसात, तांकां थोडें दिल्यार तूं दोशी जातलो न्ही. तर कित्याक दिनाय तूं? कित्याक दिनाय? तेंच जोब पात्र्यार्कान सांगलीं उतरां तुज्या मोतींत आसूं दी. Naked I came from mother's womb, naked shall I return. God has given and God has taken away. Blessed be the name of the Lord. देवान दिल्लें, देवान व्हेल्लें आनी तुजे कडेन आसा जाल्यार देवान तें दिल्लें. देवान तुज्या वर्त्यापणाक दिल्लें न्हय, तुज्या स्वार्थपणाक दिल्लें न्हय. बगार देवान दिल्लें तें दुसऱ्या कडेन वांटून घेवंक. जर तर दुसऱ्या कडेन वांटून घेना जाय जाल्यार
त्या दाळा तीर गांवच्या त्याच मुखेल्या परी जातेले तुझे जिबीत तुका धरतले तुका मारतले तलवारीनी आणि तुका फोंडांत उडयतले थंयसर तुका उठोन येवंक केदींच जावचें ना तूं चिंता येता देवाच्या सिंहासनाचेर आपूण बसून आसा दर्यामध्ये आपूण बसून आसा म्हूण तूं चिंताय पूण तेका खंयच्याची गरज आसची ना आनी त्या खातीर ग्रेस काय जर तर तुजे कडेन आसा तुवें तपून जायिल्ली तूं दुसऱ्यान दिल्ली दुसऱ्यांची सोरली न्ही ती पूण तुवें पुंज आयिल्ली तुवें काम करून जोडली जाल्यार तुका देवान दिल्या जाल्यार ती तुजे खातीर दिल्ली न्ही दुसऱ्या कडेन वांटून घेवच्या खातीर त्या खातीर तुजे कडेन आज आसचें विचारचें एकच सवाल तुजे कडेन ग्रेस काय आसा ती तुजे खातीर न्ही ती हेरां कडेन वांटून घेवंक तूं तयार आसाय की Gevundo sumya Geva Kazamchi Mona sangi Matavami tuji burgi Gevundo sumya सकते तुझे संगी आज भेटता गाणी पोवी गोवाहुंडो वायनाची काज जिनी आमची करू पोवी जावूज वारामसो सोम्या काणी घेवनी मोगाळ भाव भयणीनो हे आमचें बलिदान सर्वपदरा देव पाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानकेने आमच्या नेक्या पयसपेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव सरस्वरा भगवंत दंडुता सांजुदान आपणाक आपयल्ल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करचिलो आनी रगत वारयले तीच सोडून आमकां आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सोडणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बोळ दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्वरांत उबारता सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया वयश्यामी करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्पदूतर आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुणान जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींचे शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळभरां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता Povit, darbaraso सर्वेस्वर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उर्सगी तुका सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय जय
सगी तुका जय ओ सगी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्रकार म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेया आनी अंतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मुक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत ते मारवतलें हें म्हज्या उडासा करा भावार्थाचो गोड परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सडवणीची काल तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनः जिवानपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव का मरिये देवाचे माये सांगाता बगेवन झुजे तिचो पती बगेवन दमदुतां सांजू दुता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी त्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत चौकसाय आमकां दी सर्गींचे माग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे हेणे बरोवच्यान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय कित्याक रासवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवतेचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ
तुमची येता राजवट चलयता आहे ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सर सुभागी. म्हाका भवना म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताचो उजवाड संसारास सोमी जेजू मोजो. दैविकानात पोसो आत्मिकान बागोसो एकमातासो मोजो. जेजू गवळ्या बोऱ्या दित जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू गवळ्या बोऱ्या दित जिवीत म्हाका. क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. खरे सत्खरे वाट खरे जिवीत आमचे खरे मीठ प्रार्थनेचे. पुनर्जीवन कोण खेळ आमच्या भरवशाचे लेणे क्रिस्तायाचे. जेजू गवळ्या बोऱ्या दित जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू गवळ्या बोऱ्या दित जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा भगेवंत जुता देवाचे जैतवंत मोरना पसोत ह्या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तांतून घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां धीर करून दवर हें आमी मागता क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. समेस्त आमी बसया. मोगाचेनो परत एवटी तुमकां सुमेस्तांक ह्या पवित्र थाळाक ह्या पुणशेताक मोगाचो स्वागत म्हणटा. अरी एका मंगळारा पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस नोवेन आनी सॅक्रमेंताचें आराधन उपरांत 10 वरां तावन कुमसारां सवाय 10 वरार परत तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सॅक्रमेंताचें आराधन उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक हांगासर जेवणाची वेवस्था आसा.
स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. कोंत बेंतिन्यो आनी इतर गरजेच्यो भक्तीपणाच्यो संगती मेळटात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसांत सवां दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसांत दफ्तरांत दिवची. कावन्सिलींग तशें तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार हप्त्या मदें केदाळाय फोन करून येवयेत. नाजाल्यार आयचे दिसाय थोडो वेळ मेळोवंक अवकाश आसा. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. कितेंय फूल वा फुलाची पाकळी दिवंक मोन आसा ऑफिसांत तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी काजारां जल्मादीस जुबल्यो कुमगार इतर बरीं कार्यां आसतना ह्या पोंताळसो उगडास दवरा. त्या लेखार जेवणाक आदार दिया. सरभक्तिकां हांगासर जेवताना तुमचे खातीर मागतलीं आनी विशेश करून आमी तुमचे खातीर मागतल्या. ऑक्टोबर म्हयनो आमकां पुणशेताक एक विशेष म्हयनो. सगळो म्हयनोभर हांगासर विविध कार्यक्रमां आसात. ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर आमकां संभ्रम पुणशेताच्या पात्रोन सांजूद तादेवाची दबाजीक पराब. आनी ह्या वक्ता ऑक्टोबराच्या 22 तारखेर सामुहीक काजारां हांगासर मांडावळ केल्या. तेका कोणायकी हांगासर लग्न जावं मोन आसा खुशी आसा जाल्यार तुमची नांवां सप्टेंबराच्या 15 तारखे भितर ऑफिसांत दाखल करची. होमिओपॅथी मेडिसीन हांगासर लाभता. आळुवास मुडबिद्रे थंय तावन दाक्तेरां आनी तांचे सिब्बंदी हांगासर आसा. आश्रयाच्या बिल्डिंगांत क्लासरुमांत आसात. कोणायकी ताची गरज आसा जाल्यार हो फायदो तुमी जोडचो. आयचे दिसा जेवणाक दान दिल्ली. नांव नाका म्हणून एक दानी ल्हान फूल वाड्या तावन आयचे दिसाचे सगळें नॉनवेज जेवण स्पॉन्सर केलां. तांचो उपकार आठयता. सियोना डिसोजा आपणाच्या जल्मा दिसा संदर्भी नित्य दरवाडो आयच्या दिसाचें ऑर्न स्पॉन्सर केलां. जेसी डिसोजा मुंबय, सिप्रियन डिसोजा ताकोडे, नेविल आरान्ना निड्डोडी, रॉन बॅप्टिस्ट कुटिना सांजूद वाडो, मिल्ली डिसोजा मुंबय. हांवें नांवां वाचलेलीं हांगासर आसा जाल्यार एक घडी उठोवन मुखार येवचें. आयच्या प्रधान ह्या जगतावन मानदे बाब लिओ वेगस तांचे तावन मानाची वात घेजय म्हणून तुमचे लागीं उपकार मागता. कोणी आसा जाल्यार उठोवन मुखार येवचें. दान दिल्ल्या हर एकल्याचो उपकार भावता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचीं आशिर्वादां पात्रोन सांता मारिपा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवों दी म्हणून मागता. आज जेवण तयार केलां मादा तेरेजा वाड्याकारांनी गुरकान प्रतिनिधी आनी वाड्याकारांचोय हांव उपकार वाटयतां. देव बरें करूं म्हणटा. सर आमी दिबी घालया. सांजूद तो देवाच्या मानेवाक मनाक हें नवें आमी सोलोवन व्हरया. पात्रोन सांजूदा देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजूदा देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजूदा देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो सर्गींच आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेन जोता देव सर्गराजान जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत आसून आमचे बसोर विनाती करता. सांजूदता देवानी एर सांत बग प्रत्येक जाण मुरी आमचे सर्गींची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सुमया जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो वडभाव. तुका आमी आमचे हे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाका दिसा आमी उगडास करता. बगेवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजो मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी वगळाप लाभता आनी समेस्त मनीस देवाक मानूं वतात.
जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तू आता खरोच आमचे मध्ये आसाय म्हणून आम्ही सत म्हणता तुझ्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे देही देवासो आणि पेल्यासो खरो मोग वाडे आता आम्ही बघेन जुदतात देवाच्या विनवणेन तुझे मरी पादुबारच्यो गरजो आणि अत्रे तुझे दैविक खुशे प्रमाणे तू आमच्या तोलय म्हण आम्ही बरोवसता ये जेजूच्या पवित्र आणि उदार काळजा सर आमची पातयेनी आम्ही तुझे थंय दवरता तुका जाव महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमीन सांजूदता देवाक विशेष मागणे या संवसारी जेजूचो सैरो आणि धर्मदोस दावन घातलेल्या बगेव जुता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कोळ्याच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आणि अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बरीच कश्ट अडचणींनी संपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोवसून ही म्हजी गरजां नांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनी आयलां एक घडी भर आमी सकाळां बसया मोगाचें न्हू सभा जणांनी हांगासर त्या सवां दान दिल्लीं आसात हांव ती वाचून सांगतना जर तर तुमची ते सवां आसात त्याय ते सवां खातीर वा नंतर तुमच्या खालसा मनान कितें ते सवां घेवन आज ह्या पवित्र थळाक आयल्यात सक्कड ते सवां मागणी ह्या घडी आमी उबान दिवन मागया मोगाचें न्हू एकणी जणांक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर 18 जणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळच्याक दोगांच्या खालसाची पिडा गूण जावच्याक तेगा भुरग्यांक जानवायन आनी दैवीक शक्तीन भरच्याक 5 कुटुंबांत शांती समाधान आनी एकवटान जियोवच्याक तेगांची इंटरव्यू बऱ्या तरान जावन काम मेळच्याक दोगां जाणांची तकली गोळ संपूर्ण गूण जावच्या खातीर तेगां जाणांक रिणांतले भायर येवचे बसत दोगां जाणांक कॅनडाची विसा फावो जावच्या खातीर तेगांक बिझनेस बरें जावच्या खातीर एकल्याचे MBBS हाची सीट मेळच्या खातीर तेगां जाणांक सर टेन्शनांत सुटका मेळच्या खातीर 10 जाणां भुरग्यांचे देणे फावो जावच्या खातीर दोगां घोव बायले मदलो संबंद घट जावच्या खातीर 7 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर एकल्याच्या काजाराचे कार्य बऱ्यान जावचे खातीर 6 जाणांच्या जागाचे समस्या इत्यार्थ जावचे खातीर दोगांचे स्ट्रेस एंग्जायटी आनी एलर्जी जावन संपूर्ण सुटका मेळच्या खातीर 4 जाणांक राती बरी न्हीद पडच्या खातीर 6 जाणांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या खातीर दोगां जाणां कुटुंबांत एक जावच्या खातीर 2 कुटुंबां एक जावच्या खातीर तेगा जाणांच्या मतीक समाधान मेळच्या खातीर 4 जाणांची गॅस्ट्रीक पिडा आनी कोंकली गूण जावच्या खातीर दोगां जाणांचे थायरॉयड पिडा गूण जावच्या खातीर दोगांक घर बांदूंक कुरपा फावो जावच्या खातीर दोगांक कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर एकल्याचे बावळो दूख गूण जावच्या खातीर दोगांची पाड दूख गूण जावच्या खातीर एकल्याचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक आनी ताप गूण जावच्या खातीर 4 पांयांच्या शिरांची आनी गांठीची दूख गूण जावच्या खातीर 19 जणांनी तांच्या प्रत्येक त्या सवां खातीर मागोवंक विचारला मोगाचें न्हू एका भुरग्याक सलोमे ताप सुमार जावन बरी भलायकी लाभच्या खातीर एक तरणाटो 12 वर्सां जावन कुमसा जावन ताचें मन परिवर्तन जावन ताणें कुमसा जावच्या खातीर एका चलये काज जावच्याक आसलें भिरांत पयस मन परिवर्तन जावच्या खातीर आनी सांजूदता देवाच्या प्रत्येक तरान शॉन क्रास्ता खातीर ताका तो जानवायन समजून भरच्या खातीर डॉक्टरान ताका प्रॉब्लेम आसा म्हणून आनी मस्त आयपट जाल्ल्यान तो एका जाग्यार बसना धांवता आनी इतर तरान ताचें थंय कितें उणेपण आसा अस्कत गाय आसा सगळें ताचे प्रॉब्लेम्स पयस करून ताका एक बरें मतीचें समाधान मेळों आनी ताका पुरो प्रॉब्लेमांत सुटका मेळच्या खातीर हे विशेष त्या सवां खातीर आज मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू हाचे सांगत आमची वैयक्तीक त्या सवां मागणी सक्कड ह्या घडये सांजूदता देवाच्या पांयां तळा समर्पण कर ताचे मारी पा देवा बापा थंय उबान ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू आराधान तुका सुमया जेजू 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 आराधान तुका सुमया नमान तुका सुमया जेजू नमान तुका महिमा तुका जेजू महिमा तुका प्रणिपा तुका सुमया जेजू प्रणिपा तुका वंदन तुका सुमया जेजू वंदन तुका होकळा तुका सुमया जेजू
स्तुती तुका सुमिया जेसू हालेलुया 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 मगळा जेसू हांगसराज उबारलेली मागणी आमच्या पात्रोन संतांच्या विनोदी तुझ्या मगा दोवची सकट मागणी तू मानून घे या भाव भयणीच्या जिवितांत तुझी सकत आमच्या पात्रोन संतां मारी पादवाळे जे कितें ती मागता तांच्या जिवितांत बरेपण तांकां जोन दी तांकां हरी एकल्यागे हापोड तुजी सकत तुजी पदवी तांच्या जिवितांत वाळे बरेपण तांकां दी बरी भलायकी दी मती उस्वाद दी समाधान दी संतोष दी सकट तरेच्या बांदपा सांगले तांकां सोडय आनी त्या मारी पाद सर बरेपण तांच्या जिवितांत वाळोवन दी तांकां लाभोवन दी आनी त्या मारी पाद तांचे जिवीत तत्व चलोवन वर आज पात्रोन संतां मारी पाद आमी मागचे ही मागणी आयकोन घे तूं तांच्या गरजांनी तूं पाव तांकां बरेपण दी तुजी सकत तुजी पदवी तांच्या जिवितांत दाखय म्हण आमी मागता टच लॉर्ड जीसस bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty power flow Jesus touch them Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord आपोसोमिया तुझ्या दैविक स्पर्शान तांकां गुण कसोमिया बरेपणान तांकां बरी भलायकी दिसोमिया आपोसोमिया touch them Lord Jesus आपोसोमिया गुण कसोमिया बरेपण दिसोमिया तुझी दैविक सकत या घडी तांच्या कुडीन वाळयसोमिया वाळय या घडी बरेपण दिसोमिया touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus anoint them Lord Jesus touch them Jesus bless them Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus we adore you Lord Jesus thank you Lord Jesus thank you Jesus we praise you Lord Jesus thank you Lord thank you Jesus thank you Lord Jesus म्हज्या मतीर खाळो कान्न म्हजो भावात दंडळोंक बेसारच्या म्हज्या आत्मेच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तली पदवेन पयस जावंडय हे वर्ते सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायेंत हांव तुका उलो मारता आशा सांडल्या बरोबर सुद्दां केरी देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाची गोरसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पसी नांवा देगी तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून वर हांवें व्हडा पातळीन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया आमच्या पात्रोन सांता मारी पार लाभलेल्या सकट बरेपणा खातीर अर्गां दिवया धनिया देवाचो उपकार आठोवया मोगाचे न्हू ह्या ताळार आजापा अद्भुत हांगरतात हर एक दीस म्हणल्या बरी कितलींगी जाणां जे जिवितांत बरेपण जोडलेलीं आमचे लागीं येवन सांगतात बरेपण लाभलां बरेपण जालां मागल्लें मेळ्ळां आमचो पात्रोन सांत ताचे विनवणेन असाध्य आसलें साध्य जाता मोगाचें न्हू तर त्या व्हडा पातयेनीन जे कितें तेसावां काल जमान्याचें घेवन हांगासर आयलां आज आमी उबान दिल्यांत आसता आमच्या जिवितांत जाल्ल्या सगळ्या बरेपणा खातीर एक घडीभर आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू सभा जाणांनी अर्गां उलय दिल्यात हांव वाचून सांगतना तुमी अर्गां दिया मोगाचें न्हू 12 जाणांक बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर 14 जाणांक बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर दोगांक अवघड आतां राखून व्हेल्ल्या खातीर 2 जाणांक वायट सक्तेत हांव सुडका मेळिल्ल्या खातीर 3 जाणांची एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याक दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर 5 कुटुंबांत आसले समस्ये परिहार जाल्ल्या खातीर आनी 10 जाणांक मागलो उपकार विशेश तरान लाभल्या खातीर अर्गां दितात तांचे संगत आमी मेळया मोगाचें न्हू देवाक आमी अर्गां दिवया देवाचो उपकार आमी आठोवया हांव होगळां दिता जेसू हांव होगळां दिता जेसू हांव होगळां दिता जेसू म्हज्या काळजान हांव होगळां दिता जेसू हांव होगळां दिता जेसू हांव होगळां दिता जेसू काळजान मुगाळ भावन आनी भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायट आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर आयक आमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्याक समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक सेवाकांक पाव सकड वायट विघ्न अवघड आणले तांकां सदांच तूं राग सांबाळ म्हूण मागता हांव आयक आमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा सकड पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा तुझ्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाई दी आयक आमचे प्रार्थने सुमिया सर्गींच्या बापा आयचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर आयक आमचे प्रार्थने सुमिया सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारले जे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता
तुझी कुशी वयतर ती सत्य सवान तू जारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू मोगळा बापा गांवांत तशें पर गांवांत पावो तें काम नासतना कश्टांच्या स तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू दयाळ बापा फावो ती जिनी सांगाती मेळा नासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरे जिनी सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबां जिवीत जिवोवचें देणे फावो कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा भुरग्यांचे देणे आशेतल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा थरण्या काजारी जोड्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता तांचे तुजे आशिर्वाद वत तांणी घेतिल्लो बेस मोरा पर्यंत जीव तांकां कृपा दी ल्हान ल्हान सक्ती सोडून हें करतना एकामेका बगसून सुदारसून मोगान जिवची कृपा तांकां लाभय म्हण मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू आख्या संवसारांत सर्वेस्परा जुजाची मोडां नितळ कर शांती समाधान रास कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागता आमची मागणी आयक नमारणीये काकुतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी बरोवशा तुका मिलो मारता आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोणांत आसता आस्का रुस्का सून आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शेखाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे कशे सदैव पावल जेजूक आमकां दाखय ये दाळी ये मोगाळी ये दुलोबी औंकारी मरिये भगवंती देवाचे मामा विनाती कर या घडये पिडेस्त भावंडांक ती विशेष तरान मागया त्रिएक देवाची मजत काकू तांच्या कुडीन वाळोवन दी म्हण मागया आनी त्रिएक देवाक आमी मान दिवया मोगाचे न्हू या घडये तुमच्या मतींत आसच्या पिडेस्तांचो उडास काडा तुमकां जर तर कितेंय पिडा शिडा आसा जाल्यार ती या घडये समर्पण करून पात्रोन सांता मारिपात विशेष तरान या घडये मागा मोगाचे न्हू महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा थंय घेवचें तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गूण करूंक तुवें कुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचो सर पिडा शिडा तुज्या बळादीक पदवेन गूण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कोश्टांच्या तुझ्या साकरा आनी साकरणीचेर दाल देश घाल तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकणली नितळ जावन पिडे शिडेन लिंगून जावन वेगीं सत आनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमियावर वे समयाचे नावी आमचो आदार रसला सर्गानी संसार सरस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो प्रार्थुया दयाळ सोम्या बवर त्यांच्या बुजोवन धरा तुजी मीत मेरनातले दयाळयानी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांच्या राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेकाक सुख समजोनी आनी मनभेद पयस करून एकामेकाक काळजांतावन बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरून सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगूंक दी दयाळ सुमी सदांच तुजे सांगता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेंत सदांच तुका गांदीव दीत जो जियेतान राज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन सरस्वर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोव दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरपर्यंत आमचे सांगता आसा तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावून तुमचे राखण करूं आमेन देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे ते आसचे सर वायट बसमुडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवय सदां रावो आमेन
मोगाच्यानो मुकलो वेळ पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू सांगात आमी करसुया आनी त्याच जेजूक ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान स्वागत करून आमी गीत आमी गावया. तुझे मुखा मोळव पोळेव काशेता तुझ्या हाजर पोनांची येव काशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालेता ये सोम्या ये काळजान मोच्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता नामान तुका आमच्या सर्वंदारा सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. मुझ्या अस्कत गायन बळवंत जाता मुझ्या एकसर पोनान सांगातून दिता मुझ्या कष्टा दुखान म्हाका बुजयता सोम्या ये तूं म्हाका आराधन तुका सोम्या आराधन तुका आमच्या हात आमी वयर उबया सोम्या आमी आराधन करया प्रणाम करता नामान तुका आमच्या सर्वंदारा सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. मोगाच्यानो तसो सोमी मरण आनी जिवीत मरण धाडचो जिवंत करचो सोमी आमच्या मुखार आसा. मोगाच्यानो तो एकलोच आमचो देव खरो देव म्हणल्यार वळखून घेवया त्या देवाक आमी आराधन करया आमचे सगळें काळजा मोना आमी ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून त्या देवाची स्तुती करया आराधन करया ताका मान वगळाप आमी दिवया तो आमचो देव म्हणल्यार आमी वळखून घेवया. मोगाच्यानो संपूर्ण तरान ताका आमी शरणागत जावया आमच्या जिविताची ग्रेस्तकाय तोच ताचे वयल्यान आमकां जिवीत ना म्हणलें आमी वळखून ताका आमी नमन करया आराधन करया स्तुती आमी करया. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कष्टा नष्टा वेळार आदार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आमी आराधन करता दिंबेर पडोन तुका आमी नमन करता सोम्या कित्याक तूं आमचो देव तूं आमचो सोमी आमची ग्रेस्त गाय तूं आमच्या जिविताचे दिर्वें तूं सोम्या तुजे वयल्यान आमकां दुसरें जिवीत ना तूं आमचो सर्वस्व सोम्या आमी आराधन करता तुका नमन करता तुजी स्तुती आमी गायता संपूर्ण तरान आमकां समर्पण करता
सर्वोच्च आमचे तुम्हा समर्पिता. हालेलुया 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 बाबा हालेलुया हालेलुया जेजू हालेलुया 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 आमेन हालेलुया Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We adore you, Lord Jesus. We surrender ourselves into your hand, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Praise you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मोगळा जेसू या बहुपवित्र साक्रामेंतांत कोरोसो हाजर आसाय. आमच्या जिविताची ग्रेस्त काय हितून जावन आसाय. आमचे जिवीत तातूंत जावन आसाय. तुजे विने आमकां जिवीत ना, तुजे विने आमकां बोळ ना, तुजे विने आमकां सकत ना. तरी करून सुमया जेजू तुजे मुखामळ सोदूंक आमी आयल्या, तुजे मुखामळ आमी भोगूंक आमी आयल्या, तुज्या पांयांतळ आमी आयल्या. सुमया जेजू क्रिस्त आमी तुका आराधन करता, आमी तुका नमन करता, आमी तुजी स्तुती गायता. आमकां संपूर्ण तरान तुज्या पांयांतळ ह्या घडी आमी समर्पण करता. मोगळा जेजू ह्या भाव भयणीक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता. विविध माध्यम मारिपात ह्या आराधनांत वांटेली जावच्या हर एका भावंडाक गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या हर एक लेगीत तुज्या पांयांतळ समर्पण करता. सुमया तुजी खाको दाखय, तुजो वैभव हर एक लेगीत दाखय. सुमया आमचे संगता तूं राव, आमच्या सुखा दुखान आमच्या बगलेक राव, आमच्या पिडेशिडे वेळार आमच्या बगलेक राव. आमचे जिवीत तंतू सोलून वच सुमया. तूं आमची बळादीक सकत, तूं आमचो आसरो, तूंच आमचे संपूर्ण सवकासाय जावन आसाय. तुजे विने आमकां जिवीत ना सुमया. तुजेर आमी पातयेता येता, तुजेर आमी विश्वास दवरता. संपूर्ण आमचे ह्या घडये समर्पण करता. तुजी दया दाखय, तुजी काकूत आमचेर वाडय. आमचो तुजो मोग आमकां दी, तुज्या मोगान आमकां रेवड घाल, आमकां सांबाळ. हर एक लेगीत तुज्या मोगान भर, तुजी दैवीक सकत आमकां दी. Touch Lord Jesus, bless them Lord Jesus, be with them Lord Jesus, guide them Lord Jesus, lead them Lord Jesus. You are our Savior, you are our Savior. We trust in you Lord Jesus. Bless them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, anoint them Lord Jesus. May your mighty power flow into their life Jesus. Apor sumya Jesu, apor sumya तुझ्या दैविक स्पर्शन apor sumya बरेपण लाभय sumya. या सक्रमेंता जावन बरेपण वाळय sumya. तुझी पदवी महिमा या घडी आमकां उगड sumya. Touch them Lord Jesus, bless us Lord, bless them Lord Jesus, be with them Lord Jesus, be with them Lord Jesus, touch them Lord Jesus. Thank you Lord Jesus, praise you Lord Jesus, we adore you Lord Jesus. May your mighty power flow Jesus. Thank you Lord Jesus, thank you Jesus, praise you Jesus. Praise the Lord, 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 praise the Lord. hallelujah, Hallelujah. 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 सगळा मी बसया मोगाचे न्हू, सगळा मी दोळे दांबिया, आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचे न्हू. हायचे किर्तनाची उतरां परत एक बडी मोती उडास काडया. मरण धाडसो जिवंत करसो हांव सुतो, मरण धाडसो जिवंत करसो हांव सुतो. तसो सुमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत हांगासर आसा. हर एक लेगी पळयता मोगाचें न्हू, हर एक लेगी नांवान वळखाता तो, हर एकल्याचो तो मोग करता मोगाचें न्हू. तसो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. आमकांच ताका आमी समर्पण करया. आमचे सकत आमची बोळ तो मोगाचें न्हू. मरण धाडची पदवी, जिवंत करची पदवी आसलो एकलो मात्र आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. मरणाचेर जैत वेल्लो, जिवंतपण जोन दिल्लो, सर्गीचे सासणीक जिवीत आमकां जोन दिल्लो. तसो स्वामी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत
खरोच आजार आसा. वस सोमी म्हजें आनी तुजें दिर्वें ताचे विने म्हाका आनी तुका जिवीत ना मोगाचें. आमच्या जिविताचें दिर्वें तो, ग्रेस्तकाय तो. हाचे की वर्त ग्रेस्तकाय दुसरी ना. कोणाच्या जिवितांत जेसू आसा तो ग्रेस्त मनीस, ह्या संवसारांतलो ग्रेस्त मनीस. म्हाका उडास आसा तो पडटा गेल्यार मारियो ब्रदर आसा, मुस्लीम तो जावन आसलो, कॅथोलीक जालो आनी तो म्हणटलो तें दिर्वें सोदून ताच्या पवित्र पुस्तकान गेल्लो उस्तिलें आनी ताचे उपरांत तें दिर्वें ताणें सोदून पवित्र आमच्या बायबलांत ताणें सोदूंक गेलें आनी बायबलांत सोदतना तें दिर्वें ताका मेळ्ळें म्हणालो. तें दिर्वें ताका मेळ्ळें. तोच जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त. आनी तो म्हणटा म्हजें जिवीत ताका समर्पण केलां, म्हजें जिवीत ताका समर्पण केलां. हांव तासो तो म्हजो म्हणटा. दमस्काच्या वाटेर तेंच दिर्वें पावलाक भेटलें. सावलो आसलो पावलो जालो. जिवीत परिवर्तन जालें आनी तें दिर्वें ताका लाभलेलें. सगळ्यांक दिवंक तो पेसाडलो, वावर केलो आनी निमाणें म्हणालो म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजें झूज हांव झुजलां. म्हाका तयार केलो मुकुट जोडूंक आयतो जालां. कित्याक हांवें दिर्व्याक सगळ्यांक दिलां, ते दिर्व्याची वळख सगळ्यांक दिल्या म्हणालो. मोगाचें न्हू तेंच दिर्वें आमच्या मुखार आसा, आमच्या सांगात आसा. मोगाचें न्हू जुवांव सुवांजेल अध्याय 1 वाक्य 3 म्हणटा सर्व वस्तू ताचे मारिपात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयची वस्तू ताचे विने आयिल्ली ना. सर्व वस्तू ताचे मारिपात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयची वस्तू ताचे विने आयिल्ली ना. आमी सगळ्यां ताची रचना. मोगाचें न्हू त्या देखून तूं उगडापण पुस्तक जुवांवचें म्हणटा अध्याय 4 वाक्य 11 सर्वेस्परा आमच्या देवा तुका फावो महिमा मान आनी पदवी. तुवेंच सर्व वस्तू रचल्याय, तुजेच इच्छेंत त्यो जाल्यात आनी अस्तित्वांत आयल्यात. ही उतरां सांगात आमच्या हृदयाचेर हात दवरून म्हज्या सांगाता म्हणया आमचें जिवीत त्या देवाक समर्पण करून त्या दिर्व्याक आमी वळखून त्या दिर्व्याक म्हज्या जिवितांत केंद्र जागो दिवन आमी म्हणया मोगाचें न्हू सर्वेस्परा आमच्या देवा, सर्वेस्परा आमच्या देवा तुका फावो महिमा, तुका फावो महिमा मान आनी पदवी, मान आनी पदवी. तुवेंच सर्व वस्तू रचल्याय, तुवेंच सर्व वस्तू रचल्याय, तुजेच इच्छेन त्यो जाल्यात, तुजेच इच्छेन तुवें केलाय आनी अस्तित्वांत आयल्यात. आनी अस्तित्वाक आयल्यात. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सर्वेस्परा आमच्या देवा तुका फावो महिमा, तुका फावो महिमा मान आनी पदवी, मान आनी पदवी. तुवेंच सर्व वस्तू रचल्याय, तुवेंच सर्व वस्तू रचल्याय, तुजेच इच्छेन त्यो जाल्यात, तुजेच इच्छेन त्यो जाल्यात आनी अस्तित्वांत आयल्यात, आनी अस्तित्वांत आनी आयल्यात, अस्तित्वांत आयल्यात. आनी अस्तित्वांत आयल्यात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. कीर्तन 60 आनी 6 वाक्य 1 तावन म्हणटा मोगाचें न्हू देवाक जयकार कर, सगळे पृथ्वे ताच्या नांवाचे महिमेक कीर्तन गाया, ताची स्तुती करून ताका महिमा दिया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कृत्या, कितली विचित्र तुजी कृत्या. म्हज्या जिवितांत तुमच्या जिवितांत आख्या पृथ्वेचेर सोम्याची विस्मिता कितली वर्ती मोगाचें न्हू, कितली विचित्र ताची कृत्या मोगाचें. त्या देखून सगळ्यां आमी उबे रावया, असल्या देवाक, असल्या त्रियेक देवाक नमान करया, स्तुती करया, आराधन करया आनी गावया गीत जय 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 देवा बापाक. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू क्रिस्ता. जय 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 पवित्रात्म्या.
जय 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 त्रिएक देवा जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिएक देवा आमचो देव पवित्र आमचो देव वर्तो आमचो देव बळवंत सरगार आंज बडवे या देवाची स्तुती गायतात आराधन करतात महिमा दितात आमच्या देवाक तर वडा थाळ्यान आंजा बडव्या सांगता या देवाची महिमा या देवाची स्तुती आम्ही गावया मोगाचे न्हू कितली वर्ती ताची कृत्या कितली विचित्र ताची कृत्या मरण धाडसो जिवंत करसो आमचो देव वस्तू देव म्हणल्यार वळखून या देवाक सगळ्या काळजान सगळ्या मनान देवदूता संगी मेळोन आराधन करिया स्तुती करिया नमान करिया मोगाचे न्हू आंजा संगी गावया आमी महिमा देवाची आंजा संगी गावया आमी महिमा देवाची व्हडा ताळ्यान करिया आमी स्तुती सोम्याची व्हडा ताळ्यान करिया आमी स्तुती सोम्याची जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिएक देवा मोगाचनो संतोषाची गितां गावन उल्हासिया देवाक काळजांतावन उपकार भावन दिनवासिया सोम्याक आमच्या जिवितान कितलें बरेपण कितलें असर्या अद्भुतांचो वस्तू देव मोगाचनो या देवा भायर दुसरो देव ना वस्तू म्हजो तुजो देव बळवंत देव मोगाचनो आमच्या जिवितान असर्या अद्भुतांचो उपकारी मनाचे दाविया संतोषान ताका गावया आराधन करिया स्तुती करिया नमान करिया उपकारी मनान आमी गावया मोगाचनो स्तुती करिया संतोषाची गीतां गावून उल्हास्या देवा संतोषाची गीतां गावून उल्हास्या देवा काळजांतावून उपकार पावून दिनवास्या सोम्या काळजांतावून उपकार पावून दिनवास्या सोम्या जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिएक देवा वडा मोगान बापाक आमी आराधन करिया विश्वासपणी सकड आमी वाडताची दर्या मोगाचनो आमचो देव ओळतो देव आमचो देव ओरतो देव त्या वडा मोगान आमी आराधन करिया स्तुती करिया नमान करिया या वक्त आमचे जिविताच्या पांयतळ आमी समर्पण करिया आमची पिडा शिडा आमचे कष्ट दुख त्याच्या पांयतळ आमी समर्पण करिया ताची स्तुती गायतना आराधन करतना आमच्या कुडींत वालता ताची सकत बरेपण भलायकी मोगाचनो त्या संतोषान गावया व्हडा मोगन बापाक आमी आराधन करिया व्हडा मोगन बापाक आमी आराधन करिया व्हडा मोगन जेजूक आमी आराधन करिया व्हडा मोगन जेजूक आमी आराधन करिया व्हडा मोगन आत्म्याक आमी आराधन करिया व्हडा मोगन आमी आराधन करिया विश्वास पोनी सकड आमी वाटाची दर्या विश्वास पोनी सकड आमी वाटाची दर्या जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिएक देवा जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिएक देवा Alleluia, alleluia, alleluia.
the Lord. Praise 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 the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचन बशी आमी इंग्लिशांत ते अपूर्वाचें गीत आमी मस्त बरी गायता भुरग्यांक आमी शिकयता. गॉड्स लव इज सो वंडरफुल. गॉड्स लव इज सो वंडरफुल. गॉड्स लव इज सो वंडरफुल. ओ वंडरफुल लव. देवाचो मोग ओर्तो, देवाचो मोग तो विचित्र, देवाचो मोग तो मोवाळ आनी ओर्तो तो देवाचो मोग. वही मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमच्या जेजूचो, आमच्या ह्या देवाचो मोग हर एकल्या तो व्हरतो मोगाच्यान. जावंक पुरो आमचे थंय उणेपण अस्गत गाय आसूंक पुरो आमी मनशां, पूण ताचो मोग व्हरतो जावन आसा. म्हजे कडेन मस्त जाणां कावन्सिलिंगाक येतात, उलोवंक येतात मोगाच्यान. एक एकल्याची खाणी थोडे बडी आयकतना म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुखां वाळिल्लीं आसात. न्हय तांची खाणी आयकून बगार तांच्या जिवितांत त्या कश्टा वेळार, दुखा वेळार, पिडेशिडे वेळार, त्या समस्या वेळार देवाचो मोग ती वाळिल्ली रीत, देवान तांची जतन केल्ली रीत, देव तांच्या सांगात रावल्ली ती रीत मोगाच्यान, आनी सबाज जाणांनी अणभव केल्ली रीत विचित्र आनी ती वर्ती जावन आसा मोगाच्यान. आनी त्या देखून खंडीत आज हांव तुमचे लागीं हांगा उलोवंक आयलो जाल्यार हर एकल्यानी तुमच्या दिसपट्या जिवितांत जावंक पुरो समस्या वेळार, कश्टा वेळार, दुखा वेळार तो देवाचो मोग साकला, देवाचो मोग अणभव केला. देव तुमच्या बगलेक कसो रावून तुमचें जिवीत सोलोवन व्हेला. खंडीत तुमी सांगूंक शकतल्यात तुमच्या हर एकल्याची जिविताची काणी इतली आनी तितली न्ही मोगाच्यान. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. त्या देखून तूं द्वितीय नियम पुस्तक पोरण्यासल्ल्यांत पंचग्रंथांतलो निमान बूक म्हणटा अध्याय 31 वाक्य 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भियेनाकात आनी तरतर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवें वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. कितली सोबीत उतरां. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भियेनाकात आनी तरतर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवें वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाच्यान वय ही उतरां सत. तो सोडून घालचो ना, तो सांडचो ना. हर एक घडये आमच्या सांगात रावता, आमचे जिवीत चलोवन व्हरता मोगाच्यान. त्या देखून तूं इसाया प्रवाद्यान म्हणली उतरां अध्याय 41 वाक्य 7 म्हज्या मोगाची उतरां मस्त बडी तुमी आमी आयकल्लीं, वाचतलीं. कितले बडी आयकल्यार समाधान चड आनी चड समाधान भोगची, संतोष भोगची, पुरो म्हूण भोगना मोगाच्यान. ती उतरां भियेनाका, कित्याक हांव तुजे सवें आसा. घबरनाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका गटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा. तो मरण धरचो, जिवंत करचो देव म्हणटा. भियेनाका, कित्याक हांव तुजे सवें आसा. घबरनाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका गटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका हांव सांबाळटा. मोगाच्यानो ह्या उतरांचेर पातयेवी आमी दवरया. एक घडी आमच्या दोळ्या आमी धांपया. आमचे दूख, आमचे कश्ट, आमची बेजाराय, आमची पिडाशिडा, आमचे समस्ये हर एकल्याक मस्तू आसा. एक एकल्याची खाणी एक एक नमनेची मोगाच्यान. आमचे थोडे बडी कुरीस जिविताचे वावोंक आमी कश्टाता, रडता, पडता, कोणा कडेन सांगचें म्हूण थोडे बडी कळना. हेणे तेणें धांवता मोगाच्यान. आज हांगासर आसा. मरण धरचो, जिवी दिवचो देव हांगा आसा मोगाच्या भावा भयणी. ताची सगत अगणित, ताची पदवी वर्ती, ताचे कडेन उलय. एक घडी सांग. तो म्हणटा भियेनाका, कित्याक हांव तुजे सवें आसा, हांव तुजो देव. तो म्हणटा मोगाच्या भावा भयणी, तातूंत ताचे कडेन एक घडी उलय. तुजे सुख दूख ताच्या पांयां तळार दवर. सांग ताका तुज्या काल जमानाची बोगणां ताचे कडेन वांटून घे.
उलय ताच्या कडेन उलय, काळजांतावन उलय. एका भुरग्यान आवय कडेन बापाय कडेन उलयल्या बरें उलय. एका इश्टान आनी एका इश्टा कडेन उलयल्या बरें उलय. एका भावान आनी एका भावा कडेन, एका भयणीन आनी एका भयणी कडेन उलयल्या बरें उलय. तुजें काळीज उक्तें कर, तुजें दूख ताचे कडेन सांग. तुज्या दोळ्यांतल्यान दुखां वाडल्या रे म्हणना. देवा मुखार ताचे मुखार दुखां वालची. थंय हर एक दूख तुज्या दोळ्यान वालचें तें पवित्र मोलादीक उडास दवर. तो पुसता आनी म्हणटा भिये नाका, हांव तुजे सवय आसा, हांव तुजो देव, घाबर नाका, हांव तुजो देव, घाबर नाका म्हणटा. तुज्या दोळ्यांतल्यान दूख पुसता भावा भयणी, ताचेर पातयेनी दवर. उलय ताच्या कडेन, एक घडी उलय, काळजाच्या गुंडायतावन उलय, सांग ताका. कीर्तन 86 वाक्य 9 आणि 10 अशें म्हणटा. सर्व राष्ट्रां येवन तुजें आराधन करतलीं सोम्या, आनी तुज्या नांवाची महिमा गायतलीं. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो, विस्मितां तूं करताय, तूं एकलोच देव. ही उतरां एक घडी म्हजे सांगाता म्हणया. सर्व राष्ट्रां येवन तुजें आराधन करतलीं, तुझे आराधन करतली आनी तुज्या नांवाची महिमा गायतली. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो, तूं एकलोच व्हरतो, विस्मितां तूं करताय, तूं एकलोच देव, तूं एकलोच देव, तूं एकलोच देव. तूं एकलोच देव. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो, तूं एकलोच व्हरतो, विस्मितां तूं करताय, तूं करताय, तूं एकलोच देव, तूं एकलोच देव, तूं एकलोच देव. तूं एकलोच देव. त्या देवाचेर पातयेनी दवरतना तो म्हणटा भिये नाका बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयान तळा, हात म्हजो धरून मुखार सर, आनी तुका हांव आसा म्हणलें धैर्य दिता. ह्या उतरांतली विणलेलें हें गीत, अपूर्वेचें सोबीत गीत, बोगणांनी बरलेलें गीत आमी गायतना आमचें जिवीत ताका समर्पण करया, ताचे कडेन उलोवया मोगाचें न्हू. आनी सोमी तुका तुजें नांव कान बजयता, धैर्य दिता, तुज्या सांगाता आसा म्हणलें तीं बोगणां आमी बगया मोगाचें न्हू. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. मुखार तूं धरून म्हजो हात, दिता तुका म्हजो मुखार तूं धरून म्हजो हात, दिता तुका म्हजो सांगा. भिये नाका म्हज्या बाळा. Thank you, Lord Jesus. आसाय तूं म्हज्या Praise you, Lord Jesus. Thank you for being with me. Thank you. मुझे संगत आसच्या खातीर थँक यू. मुझे संगत रावल्या खातीर थँक यू जीसस. थँक यू. मुगाच्या बाबा भयणी, बेन तुका दिसतना, खंत तुका भोगतना, एक सुरो आसा कोणूच ना म्हूण भोगतना, सर्वेणी सांडलां जिवितांत निराशपण भोगतना, जेजू म्हणटा उडास दवर. जेजू म्हणटा केदींच सांडचो ना हांव तुका केदींच सांडचो ना बाळा. तूं म्हजो, तूं म्हजें,
तू म्हज्या सांगात आसाय, हांव तुज्या सांगात आसा, हांव तुका सांडिना, हांव तुका सोडिना, हांव आसा तुज्या सांगात हा. मोगाच्या बाबा भयणी, आमी दादोसपण बगया. सोमी आसा म्हज्या बगलेक हांव एकसरो न्हय. सोमी म्हजें बोळ, सोमी म्हजें बोळ, म्हजी सकत म्हणल्यार आमी वळखून घेवया आनी सोमयाक आमी समर्पण करया. आमचे जिवीत ताका आमी दिवया, ताच्या हातांत आमी दिवया. आमचे जिवीत तोच सोलोन व्हरून दी. त्या सोमया कडेन आमी मागया. मोगाचें भे तुका दिसना, कल तुका बघताना, भे तुका दिसताना, कल तुका बघताना, एक सुरो आसो कोणूच नासतना सर्वांनी सांग उदास जाताना केदीस संसोना, हांव केदीस संसोना, केदीस संसोना, हांव केदीस संसोना. भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पायांतळा. भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पायांतळा. पिडा तुका येताना, कश्ट तुका दोसताना, निराश जावन बरोवसो सांगताना, पातयेनी सुकोवन सलवून येताना जेजू म्हणटा केदीस सांगचो ना. केदी सारको मोगाच्या बाबा भयणी, ह्या घडये आमचे पिडा शिडा ताच्या पांयांतळा समर्पण करया. आमचे दूख ताच्या पांयांतळा समर्पण करया. मोगाचें न्हू, ताची खुशी जावं. आमच्या पिडे वेळार कश्ट वेळार आमी एकसोरी न्हय. म्हजो सोमी आसा, म्हाका गूण करचो, म्हाका भलायकी दिवचो, म्हाका बरें करचो, म्हज्या जिवितांत सांगात दिवचो, म्हजे कश्ट सोजून करपा बोळ दिवचो. म्हजो सोमी म्हज्या बगलेक आसा, ताचेर पातयेनी दवरया. आमचो भावार्थ घट करया, थीर करया. आमची पिडा शिडा ताच्या पांयांतळ समर्पण करया. तो आसा, तो आसा, तो आमकां सांडिना. मोगाच्या बाबा भयणी, ताचे कडेन आमी मागया, समर्पण करया. आमची सगळी पिडा शिडा, आमचे दूख बेजाराय कश्ट सगळें ताच्या पांयांतळ समर्पण करया. कोणी आमच्या लागीं पिडेस्तांनी मागोवंक सांगला, तांची पिडा शिडा ताच्या पांयांतळ समर्पण करया. फाल्यां एका स्त्रियेक आस्पत्रेंत तिका कॅन्सर, थोडे किमो जाले, फाल्यां टेस्ट आसा, तिची पिडा गूण जाल्या म्हूण बघून रिपोर्ट येवन दी. संपूर्ण भलायकी तिका सोमी लाभोवन दी म्हणून त्या स्त्रिये खातीर मागया. सभा जाणांनी आज हांगा मागोवंक सांगलें, त्या हांवें वाचल्यांत त्या भावंडांक पिडे शिडेंक कश्टांतल्यांक सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सोमयाची सकत करपा ह्या घडये वाळोवन दी म्हणून आमी मागया. सोमी सांडिना म्हणटा, सोमी सांडिना म्हणटा, सोमी धैर्य दिता, तर सोमयाची सकत तांच्या जिवितांत ती बगोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया. मोगाचें न्हू, पिडा तुका येताना, कश्ट तुका दोस्ताना, पिडा तुका येताना, कश्ट तुका दोस्ताना, निराश जावन बरवसो सांगताना, पातयेनी सुको सलवणी येताना केदीस सांगचोना, हांव केदीस सांगचोना, केदीस सांगचोना, हांव केदीस सांगचोना. भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पायांतळा. भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पायांतळा. दुस्मान केंताना, सैतान नारताना,
पातका पडून काळीज रडताना नाली साई बघताना लस दिसताना सोमी म्हणता हांव आसा भिये नाका बाळा मोगाचेनो सबास जाणांक वायट संगतेक वळख जावची आसा थोड्यांनी आमकां वायट करचें आसा पूण सोमयाची सकत आसा सोमयाच्या सक्ते मुखार हांव पाती येता केदाळाय खंयचीच सकत रावना असाध्य म्हणलें सोमयाक खंयचें येना मोगाचेनो कोणाय की वायट सकत आसा कोणाय की वायट केलां म्हणून बघता आज सगळें तें वायट कोणें कितेंय केलां जाल्यार सगळें सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करया त्या सोमया मुखार खंयचेंच वायट रावना मोगाच्यान धांवता कित्याक त्या देवसार लागलेल्यानी म्हळ्यार सोमयाक म्हळें आमच्या कोपऱ्याक कित्याक आयलाय आनी सोमयान तांकां धांवडयलें वायट सकताच्या धांवन फळाफळ घेतली मोगाच्यान खंयची वायट सकत सोमया मुखार रावना सोमी पातक्यांक बक्षिता त्या पाताक करताना सांपण पडल्या त्या स्त्रियेक सकडांनी पातोर मारूंक विसलें जाल्यार तिका सकडा मुखार लस बगली आपणाचें म्हणलें कोण ना म्हूण बगलें सोमी म्हणटा बाये कोणेय तुका पातोर मारिना हांवूय मारिना समाधानेन वस संतोषान वस हांव आसा मोगाच्या भावा भयणी आमकांय कोणाय की आमी पाता केलां वायट केलां सोमी म्हाका बक्षीत घे म्हूण दुबाव आसा जाल्यार सोमी म्हणटा हांव सांडिना भावा भयणी हांव सांडिना तूं म्हजो तूं म्हजें हांव आसा हांव तुका आसा म्हजी सकत आसा म्हज्या सक्ते मुखार तुज्या जिवितान खंयची सकत जैत व्हरूंक शकचें ना कोणें वायट तुका केलें कितेंय केलें जाल्यार म्हज्या सक्ते मुखार रावचें ना म्हणलें सोमी धैर्य दिता बुजोवन दिता सांगात दिता आनी म्हणटा भिये नाका हांव आसा हांव केदींत सांडून घालिना सोमयाचेर पातयेनी दवरया सोमयाचेर भावार्थ घट करा मोगाच्यान भावार्थ दंडोलचो नाका कश्टा वयर कश्ट येताना भावार्थ दंडोलचो नाका सोमयाक सांगया सोमया तुजेर पात येता सोमया तुजेर विश्वास दवरता सोमया म्हजें बळ म्हजी सकत तंत तुजेर पात येता सोमया तुजेर पात येता म्हणून सोमयाक सांगया संपूर्ण तरान आमकां समर्पण करया सोमयाक दिवया मोगाच्यान आमचें जिवीत ताच्या हातान दिवया आमचें जिवीत चलोवन व्हर म्हणून ताका सांगया कोणेय वायट विघ्नां करतना आमकां कितेंय नश्ट करतना सोमया म्हजें जिवीत तूं चलोवन व्हर म्हजें जिवीत तूं चलोवन व्हर म्हणून सोमयाच्या हातान दिवया मोगाच्यान समाधान बगया ददस्पण बगया सोमी आसा सोमी आमच्या बगलेक आसा मोगाच्यान दुश्मन केंताना सैतान नाडताना दुश्मन केंताना सैतान नाडताना पातकांत पडून काळीज रडताना नाली साई बोगलून लज दिसताना केदीस सांसोना हांव केदीस सांसोना केदीस सांसोना हांव केदीस सांसोना सगळें आमचे दोळे आमी आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर दवरया जेजो म्हणटा जेजो बुजयता आनी म्हणटा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां भिये नाका म्हज्या पातयेनी दवर जेजूचेर विश्वास दवर जेजू आसा पातयेनी दवर समर्पण कर संपूर्ण तरान समर्पण कर भिये नाका म्हज्या बाळा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात म्हणटा सोमी मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा तूं म्हज्या पांयां तळा
Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मग जेन्ना आयचे पयले वसाप एगडी उतरां उडासा काडली जाल्यार सर्वेस बरान त्या तीरच्या मालगड्यांक कितें म्हळें, तुजें काळीज गर्वान भरल्लें देखून तुवें म्हळें हांव एक देव, दर्या मध्ये देवाच्या सद्रेक हांव बसलां. कोणाचे बरो काळीज घट जालां, दारून जालां, तांणी म्हणचें हांव देव, देव खंय आसा, देव कित्याक, देवान कितें केलां, तसल्यांनी म्हणचें. कोणाचें म्हळ्यार काळीज घट जालां, पातोर जालां, गर्विश्टांनी म्हणचें. पूण कालतो केन्नाय तशें म्हणना. कालतो केदाळाय देव म्हजो आसरो म्हणटा. मोगाचें न्हू, एक घडी आमच्याच जिविताचेर आमी नदर घालया. मोगाचें न्हू, आमच्याच जिविताचेर नदर घालया. आयचें वांजेल कितें म्हणटा, मनशाक तें असाध्य वय, पूण देवाक सर्व संगती साध्य. देवाक सर्व संगती साध्य. पूण मस्तपटी त्या देवाच्या सत्तेची आमी दुबाव करता, देवाच्या सत्तेर आमी दुबाव करता. आनी थोडे फावटी अहंकारान गर्वान बरोवन वस्तू, पयशे, म्हजे शिकाप, म्हज्यो डिग्र्यो, म्हजी पदवी आनी म्हजी सोबाई आनी कितें म्हजी आस्त बदीक जाता, म्हजो देव जाता. हांव ताका मान दिता, गौरव दिता, हांव पुजा करता. थोडे फावटी वस्तू मस्तपटी म्हाका बेजार जावची. इगर्जेक आमी येता, मिसाचें बलिदान, केंद्र बलिदान. आनी त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजूचें मांस आनी रगत केंद्र ताचें वर्तें ना. पूण थोड्यांक संवय आसा मिसार फोनार इगर्जे भितर उलोवचें, इगर्जे भितर फोन घालचें उलोवचें. आनी थोड्यांनी फोन आयलें कान घेवन भायर गेलीं. तर आमी विचारया, म्हज्या जिवितान प्रायोरिटी कोणाक? म्हाका 1 घंटो वा थोडो वेळ म्हजे फोन बंद करून दवरूंक जायना गी, वा म्हाका ते फोन नासतना वस्तू नासतना रावूंक जायना गी. तर म्हजी प्रायोरिटी कोणाक? तर म्हजो देव कोण? अशेंत मस्त जाणांच्या जिवितान आमच्या घडटा. मोगाच्या घरा मागण्या वेळार रांदूंक थोडे फावटी घरा मागण्या वेळार फोन आयले, फोन कान गेले. आतां घरांत ती मागणी करतना ते फोन वा म्हजें काम पुरो मुग्धून येवन आलतरी मुखार बसून मागूंक जायना गी. तर हांव दोनीर पांय दवरतां, 2 वाट्यांनी हांव येता. एका वशेन हांगा मागणें म्हणटा, देव म्हणटा, आनी एका वशेन वस्तू वा पोटाक खान जेवण ताकाय मान ना. मोगाचें न्हू, देवाक दिवचो वेळ, देवाक दिवचो मान, तो केन्नाय आमी वांटे करूं नजो, तो केन्नाय आमी ओगडावन काडूंक नजो. त्या देखून एका मनान, एका काळजान, त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, जी कोण एका मनाची आनी एका काळजाची जावन मागतात तांकां तें मागलें मेळटा. त्या देखून आमी घरा आलतरी मुखार मागणें करतना आमच्या खंय गेल्या त्या पवित्र तळाक जावं बरो इगर्जी गेल्या आमी पेडो त्या वेळार ध्यान मन म्हज्या दिरव्याचेर, म्हज्या सोमयाचेर, म्हजें केंद्र तो, ती सकत म्हाका जायचे. त्या देखून आज एक घडी सक्कड आमी दिबेर पडया, दिबी घालया, आमच्या दोळ्यां आमी धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर दवरया. एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. मस्तपटी हांवें आनी तुवें केलां जावंक पुरो. मोगाचें न्हू, मागणें म्हणटाना, मिसा गेल्ल्या वेळार घराय मागणें म्हणटाना वस्तूंक वेळ दिला, वस्तूक संगतींक वेळ दिला, मनशांक वेळ दिला. म्हज्या रचणाराक, म्हज्या दणयाक, सोमयाक दिवचो तो वेळ हांव डिस्ट्रॅक्ट जालां. संगतींक वेळ दिवन ताच्या फाटल्यान धांवलां जावंक पुरो, मनशा फाटल्यान धांवलां जावंक पुरो. गर्वाक, वडपणाक पळोवन म्हज्या देवाक थोडे फावटी हांवें नेगार केला, इन्कार केला, अस्कत भावार्थ दवरला, मागता म्हूण दाखयलां पूण नीज जावन मागोना. आनी मागीर देवाक म्हळां मागिल्लें दिवना म्हूण दुर्स जालां. पूण हांव मागता आसतना म्हज्या देवाक दिवच्या त्या वेळा वेळार एका मनान, एका काळजान, एकाग्रत जावन भावार्थान पातयेनी तो देवाक वेळ दिला की. मोगाचें न्हू, एक घडी भर आमी विचारया, आमच्या जिविताची धरती करया. वस्तूंक देव केल्ल्याक, मनशांक देव केल्ल्याक, संगतींक देव केल्ल्याक आमच्या जिवितांत एका निजा देवाक थोडे फावटी आमी अपमान केला, दुखयलां त्या मारीपान. आज आमी पाश्चात्तापया, बोक्साने मागया, बोक्साने मागया. मोगाचें किर्तन 40 वाक्य 4 म्हणटा, जो मनीस सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता, गर्विश्ट मनशांच्या पक्षाक मेळना, पडकिऱ्या देवा फाटल्यान वेतेल्यांचो सांगात करिना, तो खरोच भागी. गर्विश्ट मनशाच्या पक्षाक मेळना,
फोडकीर देवा फाटल्यान वेतेल्यान सांगात करिना तो खरोच बागी आमी त्या वाटेन समकोंगा वांगड्या वाटेन गेल्ल्या खातीर बोक्साने मागया. कीर्तन 73 वाक्य 1 म्हणटा, जांचो गुण हांव बोगसाला, जांचे पाताक माप जाला ती करीस बागी. तर या घडये आमच्या पाताक रेडया, आमच्या पाताक रेडया. बोक्साने आमी मागया, नितळ आमी जावया, सुमया कडेन मागया. ताच्या त्या अमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर. म्हजे पाताक म्हज्या जिवितान तुका दिवचो जागो वस्तूंक संगतींक मनशांक दिल्ल्या खातीर म्हाका धुवन नितळ कर, म्हाका धुवन नितळ कर. म्हज्या जिविताची प्रायोरिटी, म्हज्या जिवितान पयलो जागो मान तुका, हाच्या उपरांत दिवंक म्हाका कृपा दी म्हूण त्या सुमया कडेन आमी मागया. नितळ आमी जावया. हें पवित्र उदक आमचेर पडटना आमच्या पाताक आमी वळखून घेवया. नितळ म्हाका कर म्हूण मागया. तुज्या रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर, शुद्ध कर म्हूण त्या सुमया कडेन आमी मागया. मोगाचें तुझे रग सुम्या म्हाका जिवी दिता, तुझे रग सुम्या आत्म्यातान बागयता. तुझे रग सुम्या पात धुवन तें करता, नितळीर मोळ म्हाका करता. अमोली तें रग सुम्या मुझे सार, अमोली तेरा सुम्या मुझे सार. पोवी तुझे रग सुम्या मुझे शेना, पोवी तुझे रग सुम्या मुझे शेना. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी उबे रावया मोगाचें. आज हांवें सांगलां आज आयचो विशय तरण्या जोड्यां खातीर 1 ते 5 वर्सां काजरी जिवीत जियोवच्या त्या जोड्यां खातीर. हांगासर आसूंक बरो थोडी सगळ्या संवसारार आसात आमच्या कुटुंबांतली. हांवें सांगलें मिसाच्या सुरवेर आमी जी कोणाच्या काजराक फाटल्या 5 वर्सांनी गेल्या ह्या घडये तांचो उडास घेवन तांच्या खातीर मागचो. जर तर हांगासर कोणीय तरणी जोडी 1 ते 5 वर्सां काजारी भितरली, एकलो आसा आनी एकले ना जाल्यार वणना, मुखार या आल्तारी मुखार दिंबी गेला. तुमचे खातीर आमी मागतना सगळ्या त्या तरण्या काजारी जोड्यांचो आमी मागता. पापसैबान आमकां 1 ते 5 वर्सां भितरल्या, 6 ते 10 वर्सां भितरल्या, 11 ते 15 वर्सां भितरल्या आनी 16 ते वयल्या अशी विविध वर्गांनी मागोवंक तांचे खातीर वावर करूंक आपणें दिला. तातूंत तरणी काजारी जोडी एकलो आल्यार वा एकले आल्यार वणना. एका काजर जावन 5 वर्सां भितरली, 5 वर्सां जाल्लीं आसा जाल्यार एक घडी मुखार या. लज करचें नाका, दाखोवचें नाका. आमी तुमचे खातीर मागतना सगळ्या काजारी जोड्यां खातीर मागता. मोगाचें सगळ्या काजारी जोड्यां खातीर मागता. एकलो आसा जाल्यार वणना, दादलो ना, न्हवरो ना, व्हंकल ना जाल्यार वणना. हांगा येया, कांय प्रॉब्लेम ना. मुखार या, मुखार रावा, आल्तारी मुखार या, सगळ्या मुखार या. कोण आसली मुखार या. तुमी उरल्या सगळ्या तरण्या काजारी जोड्यांचे प्रतिनिधी तुमी दोळे दांपा. उरली आमी सगळ्यांक दोळो दांपया. आमचो उजवात ह्या आमच्या भावा भयणीतय आमी उबारून धरया. मोगाचें हांचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन हांचे खातीर मागता आसतना हांगासर नातल्ली आमच्या कुटुंबांतली जावंक बरो, काजर जावन 5 वर्सां वा 5 वर्सां भितरली आमची भुरगीं जावंक बरो, आमचो पोत धू जावंक बरो, खंयगी आसात वा आमच्या वळखीचे. हांवें सांगलें जी कोणाची काजराक आमी गेल्या आमी मस्त वडी मागता म्हणटा मागना. ताका आज तांचे खातीर आमी मागया. लग्न जिवीत आयच्या संवसारांत सांगात जियोवचें तितलें सुलाभाचें न्ही मोगाचें. इवन मोग करून काजार जाल्ली. रिसेंटली म्हजे कडेन केस आयली. 7 वर्सां मोग करून काजार जाल्लें, 7 दिसांनी मोग जाल्लें. 15 वर्सां मोग करून काजार जाल्लीं, एका म्हयन्यान मोग जाल्लीं. जायतीं घडीत आसात. पळयतना बेजार जाता, दूख पावता. ताका आज मोगाचें ह्या भावंडां खातीर मागता आसतना तरण्या काजारी जोड्यां खातीर मागया. सोम्याची कृपा आशिर्वादां तांच्या जिवितान वाळोवन दी. मॅरेजीस आर मेड इन हेवन म्हणटा. काजारां सर्गार घडल्लीं
देवान घडयल्ली. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा उत्पत्ती अध्याय 2 वाक्य 18 म्हणटा हांव तुका फावो तसली सांगातीन दिता. सांगातीन देवान दिल्ले सांगातीन देवान दिल्लो. आनी त्या देखून तो दादलो पयल्या स्त्रियेक पळोवन उत्पत्ती अध्याय 2 वाक्य 23 म्हणालो ही जाल्यार म्हज्या हाडाचें हाड म्हज्या मांसाचें मांस. त्या देखून एक दादलो एक स्त्री देवान विसरली देवान दिल्ली. आनी त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा एक दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आपल्या पत्नीक बायलेक एक व्हरता दोगांचो बांद ती एक आनी त्या देखून एक जाली मोरा पर्यंत एक जावन उरच्या खातीर ह्या तरण्या काजारी जोड्यां खातीर आमी मागया. हांगासर आसात आमची भाव भयणी हांगासर नातल्या सगळ्यांक गांवांत तशें परगांवांत आशिल्ल्या त्या आमच्या कुटुंबादारां खातीर मोगाच्या खातीर त्या तरण्या जोड्यां खातीर मागया. तांणी घेतिल्लो बांद बेस मोरा पर्यंत जिवंक सोमी तांकां भरपूर कृपा आशिर्वाद दिवनी म्हणून आमी मागया. पवित्र आत्म्याचें एक चरण गीत ह्या काजारी तरण्या काजारी जोड्यांचेर आमी मागया. आमचे दोनी हात आमी उबारले आसात. हांव एक मागणें म्हणटा तुमी तांचे खातीर मागा मोगाच्यान ह्या जोड्यां खातीर मागा एक घडी ह्या जोड्यां खातीर मागा. आनी तुमी कोणा खातीर पुरो त्या जोड्यां खातीर मागूंक जाय. ह्या खातीर तांकां उबार दिया ह्या दोनी हातांनी उबारून दिया सोमयाक आनी तांचे खातीर मागा मोगाच्यान मागा. आमी तांचे खातीर मागया एक घडी. मोगळा जेसू लग्न बांद एक साक्रमेंत जावन तुवें उबारलोय जेजू. आनी देवान सोडिलां ते मनशान मोडिनाय म्हणल्यार त्या उतरां मारिपाक तो एक साक्रमेंत केलोय एक पवित्र बांद केलोय. ससनाची मोर त्या बांदाक तुवें मारली. ह्या खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता दिन वाजता सोमी आमी फात येता हरी एका जोड्याक तुवें सांगात हाडचें तांचे लग्न जिवीत पवित्र करचें तुवें म्हणून आमी फात येता. हांगासर आसल्या ह्या तरण्या जोड्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करतना हांगासर नातल्ल्या विविध कारणां लागून गांवांत परगांवांत आसच्या सकड काजारी जोड्यांचो ह्या घडये उडास करता तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. ताचेर हरी एकल्याचेर आशिर्वाद वस्तुम्या तांकां बळ भलायकी दी तांकां मोतीक समाधान संतोश दी. हरी एका दिसा हरी एका घडये तांकां राख सांबाळ सकड वायटा विघ्नांतल्यान तांची जतन कर सोम्या. तांणी घेतिल्ल्या तो बांद मोरा पर्यंत जीव गुरपा दी शाश्वतपणान जीव तांकां गुरपा दी. तांच्या बगलेक राव तांच्या काजारी जिवितान कायलेशें सोडून करतना इल्लोसो राग येतना उणें पडतना भरती कंदी सोम्या. खाना शहरांत त्या माटवांत उणें पडले तुवें भरती कंदी दिलें ह्या जोड्याच्या जिवितांत भरती कंदी आनी आशिर्वादांनी तांकां भर. तांची जिवितूंत सोलून व्हर. तांच्या बगलेक हरी एका घडये हरी एका दिसा राव सोम्या आनी तांकां सदांच तुका पयलो जागो दी करपा दी. आनी त्या मारिपात तांच्या जिविताचो केंद्र तूं म्हणलें तांणी मानून घेवन त्या बरोवशान फातयेनी मुखार तांकां करपा दी. तांणी एकामेकाचेर फातयेनी दवरूंक विश्वास दवरूंक आनी सदांच त्या फातयेनी मुखार तांकां करपा दी. तांकां राग सोम्या प्रोटेक्ट देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस anoint them Lord Jesus touch them Lord Jesus may your mighty power flow into their life Jesus touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus we adore you Lord Jesus thank you Lord Jesus thank you Lord Jesus thank you Jesus we praise you Lord Jesus thank you Lord Jesus. आता आमी ते लावणी घेवया मुखार आयिल्लीं थंय रावपा पयलें ते लावणी घेवन मागीर तुमी फाटीं वसा उरिल्लीं आमी मुखार पवित्र आत्म्या परत आमी उलो मारया. पवित्र आत्म्याची ते लावणी आमच्या कुडीचेर आमच्या जिविताचें जावं दी आनी त्या मारिपात पवित्र आत्म्याची सकती करपा आमच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया. ये तू ये पवित्र आत्मा दैविक देणी तुलाव दैविक देणी तुलाव ये तू ये पवित्र आत्मा दैविक देणी तुलाव दैविक देणी तुलाव ये पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा
आत्म्या पाराक्लिता भुजबंदरा आमच्या दयाळ पवित करणारा जाऊ मान तुका जाऊ भोमा करता भक्ती नारदा ये तू ये पवित्र आज्ञा दैविक देणी दुर्लभ दैवी देणी दुर्लभ ये तू ये पवित्र आज्ञा दैवी देणी दुर्लभ दैवी देणी दुर्लभ ये पवित्र ज्ञान ये पवित्र ज्ञान ये पवित्र ज्ञान ये पवित्र ज्ञान संसारात तुझे रूप दिले तुझ्या सगळ्या मोक्षाग्रस्ते तुझी ते जाऊन निर्मिले मोगांची आपले ये तू ये पवित्र आज्ञा दैवी देणी दुर्लभ दैवी देणी दुर्लभ ये तू ये पवित्र आज्ञा दैवी देणी दुर्लभ दैवी देणी दुर्लभ ये पवित्र ज्ञान ये पवित्र ज्ञान ये पवित्र ज्ञान ये पवित्र ज्ञान आत्म्या पाराक्लिता भुजबंदरा आमच्या दयाळ पवित करणारा जाऊ मान तुका जाऊ भोमा करता भक्ती नारदा ये तू ये पवित्र आज्ञा दैवी देणी दुर्लभ दैवी देणी दुर्लभ ये तू ये पवित्र आज्ञा दैवी देणी दुर्लभ दैवी देणी दुर्लभ ये पवित्र ज्ञान ये पवित्र ज्ञान ये पवित्र ज्ञान ये पवित्र ज्ञान संसारात तुझे रूप दिले तुझ्या सगळ्या मोक्षाग्रस्ते तुझी ते जाऊन निर्मिले मोगांची आपले ये तू ये पवित्र आज्ञा दैवी देणी दुर्लभ दैवी देणी दुर्लभ
ये पवित्रत्म्या, ये पवित्रत्म्या, ये पवित्रत्म्या, ये पवित्रत्म्या. सगळं आमी दिबी घालया. सुमयाचे आशिर्वाद आमी घेवंक वेता. आमी आज समर्पण केले आमचेर, आमच्या सांगातीनीचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, हर एका सांद्याचेर, गांवांत परगांवांत आसलेल्या हर एकल्याचेर, मलगडी प्रायवंत पिडेस्त भावना आमच्या कुटुंबांतली, तांकांय सुमयेच्या पांयांतळ समर्पण करया. तांचेर कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांकांय परत सुमयेच्या पांयांतळ हाडया. तांचे खातीर हर एकल्याचे त्या सुमयाचें बेसांव आमी घेवंक आमकांच आमी तयार करया. सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सुमयेची बेसांवां हांगासर आमच्या जिवितान हर एकल्याचेर वाळोवन दिवन मागया आनी गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक. येद्या व्हडा साक्रामेंतांक साश्टांग नमन करुया. पुर्विल्या त्या रुपां बदला नव्यो रिती आदार्या. सोलवून वेच्या अस्कत विश्वा भावार्थाचे बोल दिव्या. जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जा. पदवी महिमा सस्ना सस्ना एकाच ताळ्या हर्षिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता. आमेन. प्रार्थुया. येसू मिया जेजो क्रिस्ता या विशेष साक्रामेंताका तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो बल सदांच आमचे दय आमी बगी सर्गो. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं. आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. मोगाच्यानो आज हांगासर येवन ह्या भक्तीपणान वांटेली जाल्यार तुमचो सर्वांचो हांव उपकार आटयतां. देव बरें करूं म्हणटा. मुखल्या दिसांनी येया अनभोग आमी जोडया. सोमयाचो सोमयाक आमी लागया. आज सोमयान आमकां केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवन आमी गावया गीत. अर्गामी दिव्या धनिया कामी नावाड्या. कृत्या ताची नियाळनामी स्तुती गीता मी गाव्या. ताळ्याक ताळे मेळोव्या. वाजंत्रा वाजून नास्या. पदवी आनी महिमा ताची व्हडा ताळ्यान वाकन्या. अर्गां दिता होगळा दिता काळजांत तुका तीन वाजता. उपकार तुझे बावडता गोपान तुझ्या जियेता. अर्गां दिता होगळा दिता काळजांत तुका तीन वाजता. उपकार तुझे बावडता गोपान तुझ्या जियेता.
उपकार तुझे बावुरता गोपाल तुझ्या जियेता मोगाल पुत्रा सोय हांव परमोरी आशीर्वादी आमकां तुझे कृपेन निवर आमकां आमचे देवा आमचे दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो सांजुदाचे पुणशेत पक्षिगेरे तर्फेन म्हजे प्रणाम तुमकां सर्वांक. ऑक्टोबर म्हयनो पुणशेताक एक विशेष आनी विशिश्ट म्हयनो. ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर 28 तारखेर आमच्या पुणशेताची वार्षिक परब. आमकां फिरगस घरांक हें वरास वज्रोत्सवाचें वरास. ह्या संदर्भी ह्या पुणशेतांत हर एका वर्सा वरी ह्याय वर्साय सामुहीक काजारांची मांडावळ केल्या. जर तर तुमकां कोणायकी ह्या सामुहीक काजारा वेळार हांगासर लग्न जावंक आसक्त आसा जाल्यार सकयल कांसिल्या नंबराक फोन करून ऑफिसांत तुमचें नांव दाखल करूंक हांव तुमकां उलो दितां. सामुहीक काजारा वेळार हांगासर तुमचो खर्च चड वांट्यान आमीच पळयता. अर्थीक अडचणीन आसलेल्या तुमकां हांगासर लग्न जाता आसतना खंडीच तें फायद्याक पडटलें. तितलें मात्र न्ही, हांगासर साबार लोक त्या दिसा ह्या पुणशेताक येता. तुमचे खातीर विशेश तरान त्या दिसा मागतलो. वो एक अवकाश, वो एक खंडीत व्हडतो फायदो तुमच्या जिवितांत. त्या देखून वो अवकाश गोलसून ह्या सामुहीक काजारांत लग्न जावं हांव तुमकां आपोवन दितां, उलो दितां. परत हांव तुमकां सांगतां, जर तर कोणायकी ह्या सामुहीक लग्ना वेळार लग्न जावं खुशी आसा जाल्यार सकयल कांसिल्ल्या नंबराक कॉल करा, तुमची नांवां दाखल करा आनी त्या मरीफात आमकां मांडावळ करूंक सहकार दिया म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागतां. देव बरें करूं.